स्वामी विवेकानंद जी कितें असले ते स्वामी विवेकानंद एक ग्रेट लीडर असले, स्पिरिच्युअल लीडर असले, त्यांचे रिलिजियस स्टडी खूप असली, तशेंच खुबशे क्षेत्रांत त्यांचे काम असले आणि ते एक इन्स्पिरेशन जावन असले युथांक लागून. आणि त्यांचे जे वक्तव्य असले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट अंटील यू अचीव युअर गोल. म्हणजे ते युथांक सांगताले की उठात, जागे जायात आणि जो मेरेन तुमचो गोल अचीव जायना तो मेरेन तुम्ही स्ट्रगल करात, असे आमचे स्वामी विवेकानंद जी असले. आणि आयज एक बरो दीस जावन आसा आणि त्या दिसाच्या निमतान आमचे गोवा राज्याचे सरकार आसा ते आपलो रिपोर्ट कार्ड आसा तो गोयच्या जनते फुडें दवरता. आणि सगळ्यांक खबर आसतले की आमी जेन्ना ल्हान आसले, आमी शिकताले तेन्ना जेन्ना आमचे एकेडमिक इयर आसताले तेन्ना आमी कशे परफॉर्म करता तेचेर आमकां फुडले प्रमोशन मेळटाले, म्हणजे प्रमोट जाताले. आमी जर 5वेन आसा आणि आमी बरे परफॉर्म केले नाल्यार आमी 6थान प्रमोट जाताले. तशेंच आमचे गोवा राज्याचे सरकार आसा बीजेपी डॉक्टर प्रमोद सावंत ताच्या लिडरशिपी अंडर तेंच्यांनी फाटल्या 5 वर्सां खुबशीं कामां केल्या, खुबशे डेव्हलपमेंट केला. आणि हे सरकार आसा ते परतून एकदा प्रमोट जावन आमकां 22 पेक्षा प्लस सीट मेळटले, हितून कांयच दुबाव ना. आणि परतून एकदा सगळ्यांनी हांगर ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित रावले म्हणून सगळ्यांचे स्वागत करता आणि म्हाका 2 उतरां दिली उलोवंक म्हणून सगळ्यांचे धन्यवाद करता. देव बरें करूं. थँक्यू. आता आमच्या मध्ये माननीय मुख्यमंत्री यूथ आणि एम्प्लॉयमेंट या विशयाचेर आपल्या सरकाराचे केल्ले काम फाटल्या 10 वर्षांत आमच्या बीजेपी सरकाराचे केल्ले काम तुमच्या फुड्यात दवरतले. मागता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन की तांणी सगळ्यांक संबोधित करचे. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हांणी आयोजित केल्ल्या स्वामी विवेकानंद जयंती ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी सी.टी. रवी जी, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर, युवा मोर्चाचे जनरल सेक्रेटरी अखिल पर्रीकर आणि त्याचबरोबर म्हणजे समोर आशिल्ल्या म्हज्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज सगळ्यात पहिली स्वामी विवेकानंदांच्या समोर नतमस्तक जावन आयच्या दिसाची सुरवात करता. आमी गोंयकार समेस्त गोंयकार भाग्यवान आसात की स्वामी विवेकानंद हे गोंयांत येवन गेले. गोंयांत येवन न्ही तर आमच्या मडगांव नगरीत ते 8 दीस रावून गेले. हांव भाग्यवान आसा कारण त्याच सालात स्वामी विवेकानंद ज्या जाग्याचेर रावले त्या जाग्यार आयजूय बी परत एकदा म्हाका वचपाची संद मेळ्ळी. आणि 60वे मुक्तीचे वर्ष मनयता आसतना स्वामी विवेकानंद केंद्र आमी मडगांवांत स्थापन केले. ह्या सरकारात स्वामी विवेकानंद केंद्राच्या वतीन फुडले कितलीशींच वर्सां विविध कार्यक्रम सातत्यान सरकाराच्या वतीन जातले. म्हाका खरोखरच भाग्यवान म्हणटा कारण गोंयच्या 60वे मुक्तीचे वर्ष मनयता आसतना आमी मडगांव नगरीत ज्या जाग्यार 8 दीस स्वामी विवेकानंद शिकागो वयच्या पयलीं धर्म स्टडी करपा खातीर ते मडगांवच्या सुब्राय नायक हांच्या घरांत रावले. तांच्यांनी राशोल ह्या सिमेत्रीत विजीट केली. कवळे आसतले बाकीची सगळी गोंयची वेगवेगळी टेम्पल्स तांच्यांनी भेट दिली. थंयसले सगळे भटजियांनी हांकां मेळून धर्माचो स्टडी करून घेतलो आणि ताज्या उपरांतूच ते शिकागो हांगासर प्रयाण जाले. म्हणून समेस्त गोंयकार भाग्यवान आसात. स्वामी विवेकानंदांचे पांय ह्या धरतीक लागले आणि त्याच मठग्रामस्थ नगरीत आमी स्वामी विवेकानंद केंद्र हे स्थापन केले. खरोखरूच म्हाका मनापासून खूब आनंद जाता आणि परत त्याच जाग्यार आज स्वामी विवेकानंदाक नमन करपा खातीर हांव म्हज्या बरोबर आमचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी थंय वचून आयले आणि मडगांवच्या रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद युवा संमेलन त्या निमित्तान गोंयांत नावाजलेल्या युवकांक सन्मान करपाचो भोवमानूय म्हाका मेळ्ळो. त्या बद्दल हांव मडगांव रवींद्र भवनचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हाचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गेली 10 वर्सां गोंयांत सेवा करता आणि तीच सेवा करता आसतना आमी विविध कामां केल्या आणि स्वामी विवेकानंदांची जयंतीचे औचित्य साधून आयच्यात आमी सीएम रिपोर्ट कार्ड लोकां समोर दवरपाची सुरवात करता. आज विवेकानंद जयंती आसा, युवा दिन आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी नॅशनल यूथ डे सेलिब्रेशन करपा खातीर देशाक तांच्यांनी सकाळी एड्रेस केले. ह्या देशातल्या तमाम युवकांक कशा पद्दतीत म्हणजे नवभारत निर्माण करपाचे स्वप्न
माननीय मोदीजी आमकां दाखयला. त्याच स्वप्न फुडें व्हरता आसतना गोंयचे तरणाटे कशा पद्दतीत फुडें वयचे हाच्या खातीर आमी केल्ली काम, तरणाट्यांच्या खातीर केल्लो योग म्हणजे योगायोगात आमी म्हणटा की प्रत्येक सेक्टरांतलो रिपोर्ट कार्ड, प्रत्येक सेक्शनांतलो रिपोर्ट कार्ड आमी गोंयच्या जनते मुखार दवरतले. गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे आपलो रिपोर्ट ऑलरेडी आमी सबमीट केला, बट तरी सुद्धा इन डिटेलान प्रत्येक गोष्ट लोकांक कळपाक जाय म्हणून आयदर डेली ना जाल्यार अल्टरनेट डे वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी केल्लें काम हे व्हर्च्युअल मोडांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगपा खातीर हांव सदोदीत डेली आसत 5 ते 5:30 ह्या दरम्यान व्हर्च्युअली एड्रेस करपाचो आसा. आज युवा आनी स्वयंपूर्ण युवा ह्या निमित्तान युवा दिन ह्या निमित्तान गोंयाक युवकां खातीर केल्लें काम तुमच्या मुखार दवरता. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून न्ही तर गोंयचो मुख्य मित्र, तुमचो सगळ्यांचो तरणाट्यांचो मित्र ह्या नात्यांत हांव स्वयंपूर्ण युवा हे फुडें दवरता आसतना निश्चितच रित्या म्हाका दिसता गोंयचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना विविध चॅलेंजीस तुमी पळयले आसतले. ह्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात कोविडांतल्या फेजीत वयता आसतना, तावती सायक्लोंतल्यान वयता आसतना, फ्लडांतल्यान वयता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या मुखार आयल्यो. ताजेर मात करून आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न केलो. पयलेच फावटी राज्याक आमी स्टेट यूथ पॉलिसी दिली. आयज पर्यंत राज्याक युवक धोरण नाशिल्लें. केंद्रीय युवक धोरण दोळ्यां मुखार दवरून स्टेट यूथ पॉलिसी करपी भारतीय जनता पार्टीचे पयले सरकार आसा. आमी हाजेर स्ट्रॅटजी डिसायड करता आसतना विच इज स्ट्रॅटजी इट इज एन 4 E. इट इज E फॉर एड्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रिनरशीप आनी एम्पावरमेंट. प्रत्येक तरणाटो म्हटलो काय तो एड्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रिनरशीप आनी एम्पावरमेंट हाच्या खातीर आसा. हांव एड्युकेशन ह्या सेक्टराचेर उलयता आसतना आमी शैक्षणीक क्षेत्रांत खुबश्यो गजाली केल्या. शिक्षण हो वेगळो टॉपिक घेता आसतना उलयतलोच, बट आज थोडक्यात सांगता आसतना इंटरेस्ट फ्री एड्युकेशन लोन आमी अराउंड 20 crores of rupees लोन 1750 स्टुडंट्सांक एन्युअली लोन 20 कोटी रुपया इंटरेस्ट फ्री एड्युकेशन लोन आमी दिता. आमी डीजी गिफ्ट ही स्कीम सुरू करता आसतना 70% फीज ही माफ केली. 50% वेवर आमी हायर एड्युकेशनात दिलो. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल पास करून आमकां वेगवेगळ्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयल्यो. गोवा एड्युकेशन हब करता आसतना IIT, NIT, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, नर्सिंग, त्याच बरोबर शिप बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, फार्मसी, पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट, त्याच इंटरनॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी ह्यो दोनूय युनिव्हर्सिटी आमी ह्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात हाडपाक शकले जेणे करून गोंयच्या तरणाट्यांचे फ्युचर जावचे होच आमचो उद्देश आशिल्लो. आणि आतापर्यंत गोंयांत आमी एडेड आनी अनएडेड हायस्कूल्स आनी त्याच बरोबर त्या हायस्कुलांनी वेगवेगळे स्मार्ट क्लासरूम पासून इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलेच फावटी ह्या 10 वर्सांक गेल्या 60 वर्सांक जे स्कुलांनी जावं नाशिल्लें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रायमरी स्कुलाच्या बिल्डिंगे पासून हायर एड्युकेशनाच्या बिल्डिंगे पर्यंत तुम्ही जर पळयशात जाल्यार बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी लर्निंग फॅसिलिटीज आमी प्रायमरी पासून हायर एड्युकेशना पर्यंत अवेलेबल करून दिवपाक शकले. कोविडांतल्या ह्या काळात आमी दिश्टावो नांवाचो चॅनल सुरू करून आमी सगळे लर्निंग मटेरियल हायर एड्युकेशनात रेडी केलें. आमी आमच्या स्कूल लेवलाचेर 12,000 टिचरींक लर्निंगच्यो क्लासीस किंवा लर्निंग कशा पद्दतीत घेवप हाजी ट्रेनिंगूय दिवपाक शकले. बर्सरी सारकिली स्कीम ही आमी भुरग्यां खातीर लॉन्च केली. कोडिंग आनी रोबोटीक ही स्कीम सुरू करता आसतना भुरगे हे रोबोटिकान फुडें येवचे, इनोव्हेशनाच्या बाबतीत तांच्यांनी विचार करचो. 6th स्टँडर्ड पासून ऑनवर्ड कोडिंग रोबोटीक राज्यात सुरू जावचे म्हणून आमच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग आनी मास्टर ट्रेनर्स हे सुरवात केल्ली आसा. फॉर ST स्टुडंट आमी प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप्स आतापर्यंत 24,809 भुरग्यांक 8.53 कोटी रुपया दिले. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप 6,120 भुरग्यांक 6.22 crores of rupees आमी डिस्पर्स केले. गगन भरारी योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 6.46 crores rupees आमी डिस्पर्स केले. एकलव्य मॉडेल स्कूल ही ट्रायबल भुरग्यां खातीर आमी ही येवजण राज्यात लागू केली. दुसरो पॉइंट एम्प्लॉयमेंट. हांवें जशें म्हटलां की एम्प्लॉयमेंट योजना सुरू करता आसतना राज्यात की
राज्यात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही ऑनलाईन पद्धतीत सुरुवात केली. गावातल्या खंयच्याय भुरग्याक पणजेतल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन येवपाची गरज ना. त्यांनी मॉडेल करियर सेंटर हे आम्ही CII बरोबर टायअप करून त्या मॉडेल करियर सेंटरान आतापर्यंत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ताजे वेगवेगळे प्रोग्राम्स हेय चालू केले. आणि ताकाच धरून आसतना आम्ही स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम गोंयांत उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हांगा घेता आसतना 1000 भुरग्यांक प्रायव्हेट एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकले, जेणे करून गोंयांतल्या नामवंत इंडस्ट्रियल कंपनीत ते जॉबाक आसात आणि ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज प्रायव्हेट सेक्टरात अवेलेबल केल्यो. गव्हर्मेंट सेक्टरांतल्यो वॅकंट आशिल्ल्यो सगळ्यो वॅकन्सीज एडवर्टायज करून अर्द्यो भरल्यो, उरलेल्यो भरपाच्या वाटेर आसात. निश्चितूच त्या भरल्यो वयतल्यो. तिसरे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन पयलेच फावटी आमच्या सरकारात सुरुवात केले, जेणे करून अर्धशिक्षित भुरगे आसात जे 10वी आसतले 12वी आसतले फेल जावन उरल्या अशा भुरग्यांक जे जॉब सेक्युरिटी दिली, तांकां जॉब ट्रेनिंग दिली आणि त्या निमित्तात जावं ते सेक्युरिटी जावं ते अटेंडंट आयज पर्यंत आमी पळयता की ह्या जॉबाक भायरसून खूप मोठ्या प्रमाणात लोक गोंयांत येताले, पण आयज गोंयच्या लोकांक जॉब सेक्युरिटी दिता आसतना तांकां जॉब शुअरिटी आमी दिली आणि जवळपास 8000च्या पेक्षा चड भुरगे आज अशे अर्धशिक्षित आशिल्ले ह्या जॉबात आसा. 10,000च्या चड भुरगे हे गोंयांतल्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी एम्प्लॉय करपाक शकले. CM अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरू करता आसतना PM अप्रेंटिसशीप आसाच, ताच्या बरोबर एडिशनल 1500 रुपीज ही आमी तांकां स्टायफंड दिलो, जेणे करून ते स्किल्ड जावपाक जाय आणि प्रायव्हेट सेक्टरान तांकां नोकरी घेवच्यो म्हणून तांकां स्किल्ड करप, ट्रेन करप, प्रायव्हेट सेक्टरा कडेन अटॅच करून दिवप हें काम आमचे CM ऑफिस आणि त्याच बरोबर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आणि स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या मार्फत केले. CM फेलोशिप प्रोग्राम सुरुवात केलो. CM फेलोशिपच्या अंतर्गत आमचे CM फेलोज दोज वर द पोस्ट ग्रॅज्युएट एंड अबाव तेय भुरगे आज CM ऑफिसा कडेन जॉईन जाल्ले आसा. आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट करता आसतना म्हणजे जावं ते पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे सगळे करता आसतना फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरीतले जॉब वॅकन्सीज ज्यो आसा ह्यो खूप मोठ्या प्रमाणात तांचेय रिक्रुटमेंट आमी पयले फावटी भरती केल्ली आसा. कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंटचेर जेंका जेंका मेळटाली फाटली गेली कितलीशीच वर्सां हे कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट त्याच पद्दतीत आशिल्ले. 100च्या वयर कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट सुद्धा आमी भरती केले. जावं ते PWD लेबर सोसायटी 1000च्या पेक्षा चड भुरगे जे गेली कितलीशीच वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर काम करताले तांकां आमी PWDतल्या एम्प्लॉयमेंट सोसायटीत घेतले. GRES आसतले, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन्स आसतले, हांगासर जे टेम्पररी काम करताले ह्याय भुरग्यांक खंय तरी आमी तांकां तांकां थोडोसो म्हणजे गव्हर्मेंटात सेम पे म्हणजे पे दिवन तांकां थंयसर तांकां एब्झॉर्ब करून घेवपाचें काम हे आमच्या सरकारात केल्लें आसा. तिसरो मुद्दो एंटरप्रिनरशीप. आमकां एंटरप्रिनरशीप डेव्हलप करपा खातीर सरकारात वेगवेगळ्यो योजना आसा. आमी जर पळयता आसत जाल्यार आज म्हणजे वेगवेगळ्यो राजकीय पार्टी हांगासर येता आणि आमी क्रेडिट कार्डां दिता, वेगवेगळ्यो गजाली करता हे सातत्यात सांगता, पण हे भाजप सरकार गेली 10 वर्सां करीत आयिल्लें आसा. गोंयच्या तरणाट्यांक कळचें, गोंयचे तरणाटे फसून वयचे न्ही. म्हाका दिसता कोण तरी 4%चेर क्रेडिट कार्ड दिता अशा पद्दतीची अफवाय बरेच जाण पसरपाक लागल्या. आमच्या मुख्यमंत्री रोजगार योजना CMRY या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 222 कोटी रुपया आमचे 7500 भुरग्यांनी आपलो स्वताचो व्यवसाय सुरुवात केल्लो आसा आणि हाजो 25 लाख रुपया पर्यंतचे लोन हे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द men and 3% rate of interest for the women with the 50% of the interest free of the share capital ह्या पद्धतीत दिता. आणि त्याच बरोबर SC आणि ST जर आसत जाल्यारूय ते 2% मेळटा. आमचे सरकार हे डेलिव्हर करपी सरकार आसा. आमचे सरकार हे तरणाट्यांचे सरकार आसा. हे सातत्यात आमी पळयला. गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आमच्या ट्रायबल भावाक स्वताचो व्यवसाय करपाचो आसत जाल्यार ताज्याय फुडें एक स्टेप वचून 2% रेट ऑफ इंटरेस्टात आमी लोन दिता आणि हाजाय आतापर्यंत खूपशा आमच्या ट्रायबल भावांनी हाजो ह्या लोनाचो बेनिफिट्स घेतलेलो आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जे OBCचे आमचे भाव आसात तांच्या खातीर 4% रेट ऑफ इंटरेस्टान OBC कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत लोन ह्या सरकारान आतापर्यंत कितल्याशाच जाणांक दिल्ले आसा.
उद्योग आधार या फायनान्शियल असिस्टन्स पार्टिसिपेशन प्रोग्रामाच्या अंतर्गत आतापर्यंत 812 जण हाचे बेनिफिशरीज आसात. 84 लाख रुपयापर्यंत हाचो फायदो जो आसा हो खूप जणांनी घेतलेलो आसा. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनेच्या अंतर्गत आमचे अनएम्प्लॉयड इंजिनियर्स आसा हांच्या खातीर आमी PWDच्या मार्फत डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट 5 lakhs आणि 10 lakhsचो कॉन्ट्रॅक्ट हो PWD आणि WRD हो तांकां दिवपाचे सुरवात केली आणि पहिलेच फावटी गोयच्या तरणाट्यांक अशा पद्धतीची बेनिफिट्स आमी EDCच्या मार्फत तांकां टायअप करून दिले आणि तांकां आतापर्यंत 57th एप्लिकेशन्स अप्रूव्ड जाल्ली आसा. म्हाका दिसता अशा पद्धतीत आमी म्हणजे नवीन तरणाट्यांक खूप मोठ्या पद्धतीन हाचो फायदो दिल्लो आसा. आमी इनोव्हेशन हब हाच्या अंतर्गत इग्नाइट सेंटर हे आमच्या स्टार्टअप सेलाच्या अंतर्गत EDCत सुरुवात केला. ताचोय बेनिफिट्स खूप मोठ्या प्रमाणात आमचे तरणाटे घेतात. स्टार्टअप प्रमोशन सेल ऑर्गनायज्ड स्टार्टअप कॉन्क्लेव आणि एंटरप्रिनरशिप समिट हो आमी घडोवन हाडलो आणि खूपशा तरणाट्यांनी म्हणजे स्टार्टअप स्किमीच्या अंतर्गत 10 लाख रुपयापर्यंतची सबसिडी ही आमी त्या खूप जाणांक दिता. इट इज अ नॉन रिफंडेबल. हांव लोनाच्यो गजाली उलयना तर हांव स्टार्टअप स्किमीच्या बद्दल उलयता. न्यू स्टार्टअप पॉलिसी बी आमी तातूंतल्यान कन्वर्ट केली. आतापर्यंत सँक्शन ग्रँट 1.8 crores ऑफ रुपीज हे स्टार्टअप्सच्या अंतर्गत आमी सँक्शन केल्या आणि डिस्पर्सही केल्या. ही गोयच्या स्टार्टअप पॉलिसीची खासियत आसा. गोवा स्टेट IT पॉलिसी आमी लॉन्च केली आणि त्या IT पॉलिसीचे खूपशा तरणाट्यांनी आपूण नवीन ह्या स्किमीचोय फायदो खूप मोठ्या प्रमाणात घेतलेलो आसा. हांव चवथो कंपोनंट वीच इज एन एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंटच्या बाबतीत सांगता आसतना आमी गोयचे तरणाटे एम्पावर्ड जावपा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आनी कोचिंग स्टार्टिंग इन गव्हर्मेंट कॉलेजीस पहिलेच फावटी आमी पळयता की IAS आसतले IPS आसतले हाज्या खातीर ह्यो कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामींक भुरग्यांक कॉम्पिटिशन्स करपा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हे गव्हर्मेंटाच्या 6 कॉलेजींनी सुरू जाल्ले आसा. एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे मोपा हांगासर स्टार्ट जाला आणि 1500 भुरग्यांक फुडल्या काळात तितून ऍडमिशनय मेळटले आणि ह्या भुरग्यांक ट्रेन केले वयतले. आमी नॅशनल युथ पार्लमेंट ऑर्गनायज करून वेगवेगळे कार्यक्रम भुरग्यांपर्यंत पावोवपाचे काम हे आमच्या सरकारात केला. वर्ल्ड युथ स्किल डे खूप मोठ्या प्रमाणात होय आमी सेलिब्रेट केलो. त्या निमित्तात कितलेशेच भुरगे ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जाले. म्हाका दिसता जवळपास 160 इन्स्ट्रक्टर आणि 77 हे गव्हर्मेंटच्या नॅशनल स्किल फ्रेमवर्क पॉलिसी हाच्या अंतर्गत आमी ह्या वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी तांकां अपॉइंटमेंट दिल्ले आसा. मरीटायम स्कूल बिट्टोणा बऱ्याच जाणांक हो मरीटायम स्कूल बिट्टोणा आमचे चलता हेंय खबर ना आणि म्हणून हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता हातूंतल्यान आपलो करियर घडोवपाची संद 10वी आणि 12वी जाल्ल्या भुरग्यां खातीर आसा आणि हातूंतल्यान सेलर म्हणून गव्हर्मेंटात आसतले किंवा भायर जे फॉरेन कंट्रीज बाकीचे कडेन वयता तांकां संदी अवेलेबल आसा. आतापर्यंत सेलर कोर्स केल्ले ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी गव्हर्मेंटात एकोमोडेट करून घेतले आणि हाज्याय फुडें खूब मोठ्यो मरीटायम बिट्टोणा स्कुलात ऍडमिशन घेवपाचो स्कोप गोयच्या भुरग्यांक आसात. आणि हाजे क्वॉलिफिकेशनय बी फक्त म्हणजे 8th पास आशिल्लोय भुरगो मरीटायम ह्या कोर्साक ऍडमिशन घेवपाक शकता. इंडियाज फर्स्ट मरीटायम क्लस्टर हांव प्राउडली सांगता म्हज्या टेन्युअरांत पयलो मरीटायम क्लस्टर हो आमच्या वेर्णा हांगासर सुरवात जालो. ही खरोखरूच गोयच्या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीजच्या नुसार खूप महत्वाची गजाल आशिल्ली आणि येता त्या काळात मरीटायमान आपले फ्युचर घडोवपा खातीर खुबशे भुरगे फुडें येतले अशें म्हाका दिसता. वेगवेगळ्यो ग्रँट्स ह्यो स्पोर्ट्स एसोसिएशन आशिल्ल्यांक आमी डिस्ट्रीब्यूट करपाक शकले. वेगवेगळे अवॉर्ड रिकॉग्निशन आशिल्ली हेय बी आमी दिवपाक शकले. वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 250 कोटी रुपया खर्च करून म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत आमी गोंयांतले स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम असे खूप मोठे स्टेडियम आमी कळोवपाक शकले. गोयच्या तरणाट्यांक आज जे म्हाका व्हर्च्युअली माध्यमांतल्यान आयकता तांकां हांव सांगपाक सोदतां की नो युअर स्कीम ह्या आमच्या गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर चलात आणि मुद्दामून पळयात. 210 योजना अजूनही आसात ज्यो समेस्त गोंयकारां खातीर आसा. ज्या योजनांचो फायदो आमी सगळे जाण घेवपाक शकतले. 21 डिपार्टमेंटां जी समेस्त गोंयकारां खातीर नो युअर स्कीम ह्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत आमी पावयता. कॉमन सर्व्हिस सेंटर ही जवळपास 70 कॉमन सर्व्हिस सेंटर ही गव्हर्मेंटाची पयली आशिल्ली ती वाडोवन
आम्ही 180 कॉमन सर्व्हिस सेंटर ही वेगवेगळीकडे सुरू अर्दी 70च्या पेक्षा चढ झाली, उरलेली करपाच्या वाटेर आसात. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो ऑनलायन सर्व्हिसीस गोंयचे तरणाटे घेवपाक शकता. आतापर्यंत जवळपास 14 लाख ऑनलायन सर्व्हिसीस गोंयकारांनी हेचो फायदो घेतला. तांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता. ही खूप महत्वाची गजाल आसा. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरू केल्ली प्रत्येक येवजण आमी गोंयांत राबयली आणि ती आमी लोकांपर्यंत पावोवपाक शकले. हांव फक्त एक 2-3 गजाली सांगता, कारण वेगवेगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी वेगवेगळ्यो टिका करीत आसा, बट भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे डेलिव्हर करपी सरकार आसा. आतापर्यंत तुम्ही फाटल्या काँग्रेसीचे 10 वर्साचे सरकार जर काढून पळयशात, त्यांच्यानी जे बजेट एड्युकेशना खातीर आशिल्ले फक्त 1068 रुपया आमी 3038 कोटी रुपया पर्यंत पावयले. कंपॅरिजन चार्ट हो हांव आमच्या सायटीचेर घालता, जेणे करून आमी केल्ली कामां ही सगळी लोकांपर्यंत पावोवंक शकतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना म्हणजे नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट हांच्यांनी पयलेच फावटी स्किल मिनिस्ट्री सुरवात केली आणि ताच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 1, PMKVY 2, PMKVY 3 अशो वेगवेगळी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना गोंयांत आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले आणि निश्चितच रित्या ताचो फायदो हो आमी गोंयांतल्या तरणाट्यांक दिवपाक शकले. माननीय मोदीजींचे विजन आमी सदांच म्हणटा की माननीय मोदीजी युवक लक्षांत दवरून प्रत्येक कार्यक्रम करता आणि ते करता आसतना तांच्यांनी मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया असे विविध कार्यक्रम सातत्यात देशात राबयले आणि कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हे वेगवेगळे कार्यक्रम राबयता असताना या देशातलो तरणाटो त्यांच्या दोळ्यामुखार आसतालो, या देशातलो युवक हो त्यांच्या दोळ्यामुखार आसतालो. स्वामी विवेकानंदांची आज जयंती आणि तांचे स्वप्न आशिल्ले हो भारत देश नवभारत निर्माण जावपाक जाय. या देशातलो प्रत्येक तरणाटो म्हणजे त्यांचे स्वप्न आयजूय आमी म्हणटा की अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल युअर गोल इज अचीव्ड. चलात उठात जागे जायात, तुमचो गोल अचीव करिना तोपर्यंत थांबू नकात. म्हणून तर माननीय मोदीजीन आमकां जे स्वप्न दाखयला नवभारत निर्माण करपाचे, तेच स्वप्न साकार करपा खातीर म्हाका दिसता समेस्त गोंयांतले तरणाटे परत एकदा मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया हाज्या सारकिल्यो जायत्यो स्किमी आमी गोंयांत राबोवपा खातीर समेस्त गोंयांतले सगळे तरणाटे नवभारत निर्माण करपा खातीर आणि स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर 2022 रावतले इतकेच सांगता आणि स्वामी विवेकानंदांक वंदन करून माझे भाषण सोपयता. देव बरें करूं. आयच्या या CM रिपोर्ट कार्ड पार्ट 1 या विशयाचेर एज्युकेशन आणि यूथ आणि एम्प्लॉयमेंट या विशयाचेर तुमच्या समोर दवरिल्ले सगळे मुद्दे फाटल्या 10 वर्सांत गोंय सरकाराच्या जे कामां केल्ली आसा, जे स्किमी लोकांसमोर दवरिल्ल्यो आसा, ताचे सगळ्याचे रिपोर्ट कार्ड दोतोरान तुमच्या समोर दवरिल्ले आसा. म्हाका निश्चितूच खात्री आसा की जे दोतोरान सांगला 2022 इलेक्शनान परत एकदा गोंयची जनता भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान ठामपणे उबे रावतली आणि 2022 22+ सीट घेऊन आमी परत एकदा सरकार करतले. आयच्या या कार्यक्रमाक सगळे उपस्थित मान्यवर हांचे धन्यवाद करता आणि हो कार्यक्रम सोंपलो असो जाहीर करता.